आज आमी गोवा युनिवर्सिटीक वायस चान्सलराक घेराव घालपाक आयिल्ले. गोवा युनिवर्सिटीन स्कूल ऑफ अर्थ, ओशियन एंड एटमॉस्फेरीक सायन्सीस हाजे खातीर पयले ऑगस्टा भितर एक जायरात दिली आनी 2 पोस्ट एडवर्टायज केले, एक ओबीसी आनी एक अनरिजर्वड म्हळ्यार जनरल. ऑगस्ट 23, 2023. मागीर तांणी दुसरी जायरात दिली 21/12/2023 म्हळ्यार 21 डिसेंबरा दुसरी जायरात दिली. 4 पोस्ट एडवर्टायज केले त्याच स्ट्रिमी खातीर, स्कूल ऑफ अर्थ, ओशियन एंड एटमॉस्फेरीक सायन्सीस आनी असोसिएट प्रोफेसर आनी असिस्टंट प्रोफेसर. हातूंत भितरले 2 अनरिजर्वड आशिल्ले म्हळ्यार जनरल, एक ओबीसी आशिल्लो आनी एक एसटी आशिल्लो. ह्या पोस्टा खातीर इंटरव्यू जाले. सगळे क्वॉलिफिकेशन पळयले, क्वॉलिफिकेशन नासतना कोणाक इंटरव्यू आपयनात, क्वॉलिफिकेशन पळयले, इंटरव्यू जाले आनी तांकां पत्र दिलें ना, अपॉइंटमेंट लेटर दिलें ना. भितरले भितर इंटरव्यू किती जाली म्हणटा तें आमकां खबर ना. युनिवर्सिटीन 2 ऑगस्ट 2024 म्हळ्यार 1 वर्स जाली चलते, तिसरी एडवर्टायज दिली आनी तातूंत भितर ओबीसी आनी एसटी आहा ते पोस्ट खारीज केले, ते आनी पोस्ट काडना. फक्त 2 अनरिजर्व पोस्ट जे आहा पळय ते एडवर्टायज केले युनिवर्सिटीन. आनी आतां फाल्यां ताचे इंटरव्यू, ह्या पोस्टा खातीर फाल्यां इंटरव्यू. आमचें म्हणणें आसा की जेन्ना क्वॉलिफायड गोंयचे भुरगे आसात, कित्याक क्वॉलिफिकेशन आहा म्हूण तूं इंटरव्यू घेतलो तेंगेलो, तुगेलें इंटरव्यू पॅनल आशिल्लें. क्वॉलिफायड गोंयचे भुरगे आसतना हे टोटल हो प्लॅन हो भायल्या लोकांक हाडून ह्या गोवा युनिवर्सिटी भितर भरपाचो. ही गोवा युनिवर्सिटी आमी वी आर पार्ट ऑफ बॉम्बे युनिवर्सिटी पयले गोवा. आमी झगडून ही गोवा युनिवर्सिटी केला. इनिशियल स्टेजीस गोंयकार नाशिल्लो, भायल्यान हाडपाक पडटालो, आमी समजोवपाक शकता. पूण आज गोंयचो भुरगो इतलो तयार जाला शिकून, इतले क्वॉलिफायड आसात, क्वॉलिफायड आसा म्हणून तुमी तेंचे इंटरव्यू घेतलात आनी आतां शेवटच्या क्षणाक तुमी तांकां भायर मारता आनी भायल्या घेवपा खातीर तिसरो नोटिफिकेशन काडटा इंटरव्यूचे. हेजेर आमी अपोज आसा. आमी वायस चान्सलराक घेराव घातला. वायस चान्सलरान सांगला फालचे इंटरव्यू जावपाचे ना, हें उतर दिलां वायस चान्सलरान. वायस चान्सलरान अशेंय बी सांगला सोमार दीस आमच्या 4 जाणांचे डेलिगेशन आपयला, अक्रॉस द टेबल तो उलयतलो ह्या विशयाचेर आनी ताजे नंतर फुडलो निर्णय जातलो. हांव वायस चान्सलराक आमचें म्हणणें आयकून घेतलें म्हणून देव बरो करूं म्हणटा. आमी गोंयकार म्हणटा सामकें हें अतिथी देवो भव म्हणटा तशें. आमकां जो कोण आसा पळय तो वायस चान्सलर, ताणें आमचें म्हणणें आयकून घेतलें म्हणून देव बरो करूं म्हणटा ताका.